धर्मदूतांचो इतिहास अवेस्वर 7 वळी 30 ते 60. 40 वर्सां भरल्या उपरांत सिनाय दोंगरा लागच्या अरण्यांत एका जळत्या जिलकुटांतले आकट्यांत एका देवदूताचें ताका दर्शन मेळ्ळें. तें पळोवन मोइजेसाक अजाप दिसलें. बारीकसाणेन पळोवंक लागीं वच जाल्यार सर्वेस्पराचो ताळो ताका आयकूंक आयलो. तुज्या पुर्वजांचो देव हांव, अब्राहमाचो, इजाकाचो आनी जाकोबाचो देव हांव. मोइजेस कडकडलो आनी त्या फुडें मेहनतीन पळोवंक ताका काळीज जालें ना. तेन्ना सर्वेस्परान ताका म्हळें, तुज्या पांयांच्यो वाणो काड, कित्याक तूं उबो आसाय ती स्वात पवित्र. म्हजी पोरजां इजिप्तांत कितली पिडापीड भोगता ती हांवें देखल्या आनी तांच्यो हुयेली हांवें आयकल्यात आनी तिका सुटका दिवंक हांव देंवून आयलां. आतां ये, हांव तुका इजिप्तांत धाडूंक वेतां. तुका फुडारी आनी नितीदार कोणें नेमला अशें म्हणून पयस केल्लो तो कोण? मोइजेस न्हय? तरी जिळकुटांत देवदूत कोणाक दिश्टी पडलो आनी त्या देवदूता वरवीं देवान कोणाक म्हूण पोरजेचो फुडारी आनी सोडवणार जावंक धाडलो? त्याच मोइजेसाक. इजिप्तांत आनी तांबड्या दर्यांत आनी 40 वर्सां भर अद्भुतां आनी विस्मितां करून कोणें तांकां भायर काडलीं? त्याच मोइजेसान. तुमच्या भाव भयणी मदलो म्हजे सारको एक प्रवादी तुमचे खातीर देव उपजयतलो अशें इस्रायल पोरजेक उलयलो तो कोण? तोच मोइजेस. सिनाय दोंगरार देवदूत उलयलो तो कोणा कडेन उलयलो? मोइजेसा कडेन न्हय? आनी अरण्यांत सोबा भरताली तेन्ना आमच्या पुर्वजां बराबर आनी देवदूतां बराबर आसलो तो कोण? आनी आमकां दिवपाचीं जिविताचीं उतरां घेतलीं तो कोण? तोच मोइजेस. तरी आमचे पुर्वज ताका आयकूंक कबूल ना जाले. तांणी ताका पाट केली आनी परतून तांणी आरोनाक सांगलें, आमचे मुखार वचूंक आमकां देव करून दी, कित्याक आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं त्या मोइजेसाचें कितें जालें ताची आमकां खबरूच ना. तेन्ना तांणी एक पाडकुलो केलो आनी हे मुर्तीक योद्न भेटयलो. आपल्याच हातांनी केल्ल्या कामा पासत ती मुरगोटलीं. पूण देवान तांकां पाट वडली आनी अंतराळा वेले फौजेची पुजा करूंक तांकां सोडून दिली. तर अशें प्रवाद्यांच्या पुस्तकार बरयल्लें आसा, इस्रायलाच्या घराण्या 40 वर्सां पर्यान अरण्यांत बोलयो आनी बलिदानां तुवें म्हाका भेटयल्यान ना, पूण मोलोकाचो तंबू आनी रेफान देवाचें नोकेत्र तुमच्या खांदार तुमी व्हेलीं. ह्योच त्यो भोजूंक केल्ल्यो मुर्ती. तर आतां बाबिलोनिये पेल्यान हांव तुमकां परदेसांत धाडूंक वेतां. आमच्या पुर्वजां सांगाती अरण्यांत गोवायकेचो तंबू आसलो. देवान मोइजेसाक फर्मायलें तशें आनी ताका नमुनो दाखयल्लो त्या प्रमाणें तो तंबू केल्लो. मागीर आमच्या पुर्वजांनी पिणकेंत तो घेवन सांबाळ्ळो. शेकी जेन्ना आमच्या पुर्वजांक जागो करूंक देवान तांच्या फुड्यांत राष्ट्रांक धांवडायलीं आनी त्या राष्ट्रांचो देश आमी आमच्या ताब्यांत केलो, तेन्ना जोसुयाच्या फुडाऱ्यापणा खाल तो तंबू ह्या देशांत भितर काडलो. दाविदाच्या काळा पर्यंत तो हांगा आसलो.
दावीद देवाक मानवलो आनी जाकोबाच्या देवा खातीर एक मंदिर तयार करूंक ताणें मागलें, पूण हें मंदिर सोलोमनान ताका बांदलें. तरी पूण भोव अर्तो देव मनशांच्या हातांनी बांदलेल्या देव मंदिरांनी रावना, कित्याक प्रवादी अशें म्हणटा, स्वर्ग म्हजें शिंवासन आनी पृथ्वी म्हज्या पांयांची म्हणय. कसलें म्हूण मंदीर तुमी म्हाका बांदशात? अशें म्हणटा सर्वेस्पर. ओ हांवें विसव घेवचे खातीर कसलो म्हूण जागो तुमी म्हाका तयार करशात? ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्या हातान रचल्यात की ना? तुमचे कांटे कितले म्हूण निबोर, तुमचीं काळजां आनी कान देवाच्या कोराराक ओ विश्वासी. तुमी तर पवित्र आत्म्याक सदां विरोध करतात. तुमच्या पुर्वजांनी केलें तशेंच तुमीय करतात. खंयच्याय तरी प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी धुमाळो दिनासतना दवरला. देवाक मानवलेलो येवचो आसा म्हूण आदीं फुडें परगट्टाले तांकां ताणें जिवेशी मारले, आनी आतां तुमीच ताचो घात घेवन ताका जिवेशी मारलो. देवदूतां उद्देशी तुमी समूर्त घेतलोली तरी ती पाळूंक ना ते तुमीच. इस्तेवाक फातरायतात. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत कोरकोरावंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान भरलोलो जावन स्वर्गाक तेळून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची मोहिमा देखली आनी देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो जेजूक ताणें पळयलो. ताणें म्हणलें, हो पळयात, स्वर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक घेवन उबो आसलेलो म्हाका दिश्टी पडटा. पूण तांणी व्हडल्यान उयेली मारल्यो, हातांनी आपले कान धांपले आनी सगळे बरोबर ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर ओडून व्हेलो आनी फातरांनी मारलो आनी साक्षीदारांनी आपलीं आवरणां सावलू नांवाच्या एका तरणाट्याच्या पांयाची दवरलीं. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. मागीर दिंबी घालून व्हडल्या ताळ्यान ताणें अशी बोब मारली, सोम्या, तांकां ह्या पातकाचे कुन्यांवकार करूं नाका. आनी हें म्हणून तो अंतरलो. ह्या खुनाक सावलूची सगळी मान्यताय आसली.